हांगासरली जी मेन ऑपोजिशन पार्टी आसा त्या मेन ऑपोजिशन पार्टीची सध्या म्हाका दिसता की एक लोकांचे मनोरंजन करपाचें काम त्यांनी हातीन घेतलां आणि ते करता आसतना त्यांचो पार्टीचो प्रेसिडेंट जो आसा जो हालींच इलेक्ट जाला काय अपॉइंट जाला खबर ना पूण जाला तर तो पार्टीचो प्रेसिडेंट प्रत्येक दिसा वेगवेगळी स्टेटमेंट्स वेगवेगळे जणू काय एखादी एनजीओ चलयल्ल्या भशेन एक्सपोजर्स केल्ल्या भशेन त्याच्या ज्या पद्धतीचे त्याच्या सगळे जे हे चलता ते पळयत जाल्यार गोंयच्या लोकांची खरें म्हणजे एका अर्थान एक सध्या खूप हेचे भितर एक गोंयच्या लोकांची सुद्धा सध्या करमणूक जाता अशें हांव मानता. कालूच गोंयच्या गव्हर्नराक एक आयज आमी पेपरार वाचलें की आयज रिप्रेझेंटेशन एक दिलां आनी सांगलां की गोंयान चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करचो म्हणून. म्हाका दिसता की एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीच्या प्रेसिडेंटान पॉलिटिकल पार्टीन पॉलिटिकल इश्यूचेर उलयता आसतना तितल्याच मॅच्युअरली आणि तितल्याच बऱ्या पद्धतीन खरें म्हणजे विशय मांडपाचो आसता. एखाद्या क्लबाचो अध्यक्ष आणि एनजीओचो अध्यक्ष आसप आणि पॉलिटिकल पार्टीचो अध्यक्ष आसप हेचे भितर खूप व्हडलो फरक आसा आणि तो जर लक्षात घेत जाल्यार कदाचित ह्या सगळ्या इश्यूचेर कशा पद्धतीन मुखार वचप हे तांकां लक्षात येतलें अशें हांव मानता. सध्याचो जो भारतीय जनता पार्टी लेड जो सरकार आसा आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे ट्रिटमेंट घेतात आणि ते ट्रिटमेंट घेता आशिल्ल्या कारणान त्यांनी जो एक सीएससीचो अरेंजमेंट केला हो अरेंजमेंट कायदेशीर आसा. इट इज विदिन द एम्बिट ऑफ लॉ आणि तेका लागून तेका फाटीं हांवें वाचिल्लें की कोण तरी म्हणटालो की आमी कोर्टान वतले म्हणून चॅलेंज करतले म्हणून. ते चॅलेंज काय येवच ना आणि आयज रिप्रेझेंटेशन गव्हर्नराक दिवन परत सांगले वता की चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करचो म्हणून. गोंयांत कांयच क्रायसिस ना. गोंयचो गव्हर्नमेंट जो आसा तो बऱ्या पद्धतीन चलता आणि सीएससीची जी अरेंजमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केल्ली आसा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज हेडिंग द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज लुकिंग आफ्टर द अफेअर्स ऑफ द स्टेट आणि सीएससीच्या माध्यमांतल्यान हे काम खूप बऱ्या पद्धतीन गोंयांत चालू आसा. खरें म्हणजे काँग्रेसीची जर मजा आसत ती ही आसा की आमचे ऑनरेबल वायस प्रेसिडेंट यांनी काँग्रेसीच्या कांय लोकांनी खासदारांनी एक इम्पिचमेंट मोशन खरें म्हणजे राज्यसभे भितर दिल्लें चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाच्या विरुद्ध आणि तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की ते चीफ जेन्ना ते ऑनरेबल वायस प्रेसिडेंटान रिजेक्ट केलें इन हिज कॅपेसिटी एज द चेअरमॅन ऑफ द राज्यसभा. ते रिजेक्ट केल्या उपरांत काय काँग्रेसीचे एन्थुसियास्टीक सोकॉल्ड लिडर्स आणि लिगल एक्सपर्ट जे आसात ते सगळे सुप्रीम कोर्टान एसएलपी फायल केली त्यांनी. पूण कितें जालें खबर ना 2 दिसां भितर ती एसएलपी त्यांनी विथड्रॉ केल्ली आसा आणि म्हणून काँग्रेसीच्या ह्या सगळ्या एकूण कॉन्स्टिट्युशनल जो एकूण काम करपाचें आणि फ्रेमवर्क जे आसा तेचे भितर जेन्ना आमी सगळें काम करतात त्या सगळ्या भितर ते अंडरस्टँडींग जे आसा ते म्हाका दिसता काँग्रेसीचे वीक आशिल्ल्या कारणान कदाचित आयज अशा पद्धतीचो डिमांड हो गव्हर्नरा कडेन केलो वता आणि त्याच्या आधाराचेर खरें म्हणजे तांकां म्हाका दिसता की अशा पद्धतीन फक्त गोंयच्या लोकांचें मनोरंजन करपाचें त्यांनी ठरयिल्लें आसा तेंच्या प्रेसिडेंटान ते तांकां करूनी. पूण एखादी पॉलिटिकल पार्टी आणि एखादी एनजीओ आणि एखादी क्लब हेचे भितर खूप व्हडलो फरक आसा हे त्यांनी खरें म्हणजे समजून घेवपाक जाय आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या मागणीचो भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी सगळे जाण तेचो निषेध करतात आणि गोंयांत ज्या पद्धतीन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकर यांच्या फुडारपणा सकयल भारतीय जनता पार्टी लेड जो गव्हर्नमेंट आमचो कोलिशन चलता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आसत गोवा फॉरवर्ड आसत इंडिपेंडन्स आसत यांचे सगळ्यांचे आणि हो जो अरेंजमेंट सीएससीचो आसा तो बऱ्या पद्धतीन चलता आणि गोंयच्या लोकांक खंयच्याच पद्धतीचे नायदर इकॉनॉमिक क्रायसिस नॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह क्रायसिस हे गोंयांत जावना आणि खंयच्याय परिस्थितीन जावचें ना आणि गोंय बऱ्या पद्धतीन हे अशाच पद्धतीन मुखार वतले आणि चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना बरे जावन जेन्ना जॉईन जातले तेन्ना डेफिनेटली हे सगळे गजाली जे आसा ते फुल स्टॉप मेळटलोच.